आमकां सरकारी काम करता आसतना तेजो फायदो जातलो। हांव म्हाजो इंट्रस्ट इतकोच पळयता की सरकारी काम स्पिडीन फुडें वचपा खातीर तुमच्या मदलें बरेपण म्हाज्या खातीर चड म्हत्वाचें आसा आनी तें बरेपण अशा पद्दतीच्या कल्चरल एक्टिविटींतल्यान येवपाक शकता। हांव तुमचे कडेन मागतां हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना, पण 2 दीस चलपी ह्या एक्टिविटीक ह्या सांखळेंतल्या रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष ह्या नात्यानूय बी हांव तुमचें स्वागतूय करता, तुमकां सगळ्या जाणांक अभिनंदन करता। वेगवेगळ्या जाणांक ट्रॉफी मेळटल्यो, ओके, बट हाजो खूब बरो पार्ट जो आसा हो तुमी जसो म्हटलो तसो आमकां मेंटल पीस वीच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ती जातली आनी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी सगळ्या जाणांक दाखोवपाची संद ह्या निमित्तान मेळटली आनी इन लॉंग रन आमी एकी कडेन येयल्या उपरांत आमकां आमी ज्यो म्हणटा की आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतूय कितें चल्लां, वेगवेगळ्यांच्यो वळखी वाडटल्यो, वेगवेगळ्यांच्या डिपार्टमेंटांत कितें चल्लां आनी तीच स्पिरीट घेवन आमी सरकारी काम आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें व्हरूंक शकता। शेवटी आमी सगळे जाण सरकारी नोकर आसा, सरकारी सेवक आसा, हें लक्षांत घेयात, इन्क्लुडींग मी। हांव त्या खातीर सांगता, नॉट एज अ मुख्यमंत्री बट इट इज अ मुख्य सेवक। आमच्या सगळ्यांचें काम सगळ्यांत पयलीं लोकांची सेवा करप। हो जर आमच्या तकलेन फिट आसत जाल्यार कोणूच आपलें काम हें खंयसरूच विसरूंक शकना। हांव त्या खातीर म्हणटा की हांव कंटिन्युअसली काम करता आसतना सकाळीं जेन्ना 9 काम सुरू करता आनी रातचें म्हजें 11:30-12 काम सोंपता तेन्ना इट इज मूळ उद्देश हांव ह्या खुर्चेर बसला कित्याक, जाल्यार हांव बसला लोकांचें काम करपा खातीर। आनी तोच जर हेतू आमी लक्षांत घेतलो म्हणजे आमच्या 8 वरांच्या कामांत म्हणजे आमी जो प्रोडक्टीव टायम जो दिवपाक जाय पळय ऑफिस अवर्सांक लोकां खातीर, लोक आसा, लोकांचें काम आसा म्हणून आमी हे खुर्चेर आसा आनी तें काम करपा खातीर आमी जर प्रोडक्टीव टायम दिलो, आमी सदांच म्हणटा आमच्या कंप्लीट 8 वरां ऑफिसांतल्या पैकी 6 वरां सुद्दां जर आमी प्रोडक्टीव काम केलें न्ही जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत तें काम जावपाक शकता। ऑल दो ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपा खातीर म्हाजो विरोध हो केन्नाच आसचो ना। उलत जाल्यार हांव म्हणटलो ह्या असल्या एक्टिविटी खातीर गोवोरमेंट सदांच तुमकां प्रोत्साहन दितले, बट आपल्या टेबला वयली फायल ही केन्नाच उरूंक जायना आनी आपल्याक दिल्लें काम हें आपल्या वयल्या बॉसान सांगलेलें काम हें आपूण मुद्दामून तें टाळचें न्ही आनी तें सगळें करून आपूण जर एखादी चड एक्टिविटी केल्यो, आमी जर म्हणटा की शेवटी आमी लोकां बरोबर डील करता आसतना, लोकां बरोबर ट्रीट करता आसतना, आमचें सगळें काम करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स वाडप हो गरजेचो आसा आनी हॅपिनेस इंडेक्स वगीच वाडोवंक शकना। म्हणजे हांवें सदांच म्हणटा ऑफिसांत येयल्लो म्हण हे तूं कित्याक येयला रे हें म्हणत जाल्यार बाबा तो असोच पळयटा, बाबा कित्याक येयला यो, कितें असलें दी हांव पळयतां, हो टोन आसत न्ही जाल्यार तेज्याय भितर फरक पडटा। तोय म्हणटा बाय मातशें काम कर आं म्हणून, तुमी हे कित्याक येयला म्हणून न्ही ती कोण ती बसल्या पळय न्हू रे ती, तो आनीक शब्द कितें तरी ताका विश्लेशण लायता आनी तो वता, तें हांव सांगना, हांव मुद्दाम सांगता। तो तुमकां बाय म्हणपाक जाय, बाबा म्हणपाक जाय, भाई म्हणपाक जाय आसत जाल्यार तुमचोय टोन तितकोच बरो आसपाक जाय, जाल्यार भायर येवन जो आहा पळय न्ही जाल्यार तो वेगळ्या टोनान सांगतलो। म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणांत काम करतले, तुमचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले आनी गोंयच्या लोकांचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले, शेवटी तुमचेर डिपेंड आसा।